धर्मदुताच्या इतिहासावेले वाचप. जैतुनांच्या दोंगरांत थावन शीस जेरुसल्याक परतले. एका सोनवाराच्या वाटे इतलो हो दोंगर जेरुसल्याक लागीं उरता. शारांत भितर सरतोच ते रावताले त्या उंचल्या कुडांत गेले. ते हे पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलिप, तोमे, बार्तलेमेव, मातेव, आल्फेचो पूत जाकोब आनी हुडबेवून सिमाव आनी जाकोबाचो पूत जुडास, जेजूची माये मारिये आनी ताच्या भावां भयणी बाराबोर, तशेंच येरा अस्तोऱ्या सांगाती. ते सगळे एकाच मनान मागणे करीत आसले. देवाचें उतर हें देवाचे बोड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. ताणें ल्हानवीक साकोनीची दिश्ट काडली. सगल्यो पिडगां म्हाका भागी म्हणटल्यो. सोर बोलिश्टान म्हाका केली ओजापां. पवित्र, ओचित्र, सदां उचित्र ताचें नांव. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. आपली भोगती करतल्या ताय आमचो देव पिळगे पिळगेंत काकलू दया दाखयता. आपलो बोलिश्ट हात उबारून सर्वेस्पोर काळजा मनांत कोर्स दवरतल्यांक धांवडायता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पोराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. पुदवेदारांक सदरां वयले शेवटिता. ल्हानविकांक तो माये मोगान वयर काडटा. भुकयलेल्यांक दादोस करता धेण्यांनी. ग्रेस्तान जाल्यार खाली हात परतून करून पोट्टिता. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. उगडास धरून आपल्या दोयाळ मोगाचो इस्रायलाक आपल्या चाकराक बाळगिता. आब्रामाक आनी ताचे दुपुतांक दिल्ले उतर विस्वाशी देव सांबाळटा. जबाब. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, म्हज्या तारका देवा सवे मुरगोडटा. उद्गार. Soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora. नोमान मारये कुरपेन बोरलोले. सर्वेस्पोर देव तुजे सवे सोदूं घेतूं ओस्तोऱ्या मोदें. Soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora, soy sorvesvora. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. एलिझाबेथाच्या गर्भेसपणाच्या 6व्या म्हयन्यांत नाझरेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या एका नोंगरांत देवान गाब्रिएलाक दुताक एके सोयरीक जाल्लेले आंकवार शोशी धाडलो. दाविदाच्या घरांतल्यान एका दादल्या लागीं तिची सोयरीक जाली. त्या दादल्याचें नांव जुजे आसलें आनी आंकवारीचें नांव मारिया. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाच्या चोड आपुरबायेच्या. सर्वेस्पोर तुजें सवें आसा. हें ताचें उतर आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारये,
तूं देवाची अपुरबायेची. आयक, तूं गर्भेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव ताका दितली. तो व्हड जातलो आनी बोव वर्तो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर सासणाचे सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं संबोद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी बोव वर्त्या देवाची शक्ती तुजेर सावली घालतली. हेच खातीर तूं जल्म दिवची आसाय त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्पोर नांव दितलो. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन उतर पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वाचती म्हणटाली ती आतां 6 म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाचें जायना म्हणलोलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुजे उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सरशिलो करसल्लो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोड नमान तुका देवाच्या चड अपुरबायेचें. नियाळाक आदार. आयज आमी व्हडा दबाज्यान रोजाय सायबिणीचें उगडास करता. दर दिसांक आमी आमच्या घरांत घरचें सांगातांक तेर्स करता. ह्या तेर्साच्या मागण्यांत आमी जीं उतरां परतून परतून उच्चारतात ताचेर आयज बारीकसाणेन नदर घालुया. नोमान मारये कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोर तुजे ताय आसा. ही उतरां जावन आसा सुरवात मारयेचे वखाणीचे. आयच्या शुभ वर्तमानांत सांगता देवाचो दूत तिचे फुडें येता. तेन्ना तिका देवाची चड अपुरबायची म्हूण नोमान करता. देवाचें आपोवणें जें बोडवो तिचे मुखार दवरता तें ती मानून घेता. तिचें आंकवारपण, तिचो खुस्वो समाज हे हुस्के तिचे मनांत तुफान हाडचे आदीं ती देवाचे येवजणेचेर पातयेली आनी जावं म्हजें सवें तुजे उतरा प्रमाणें उद्गारली. भाग्यवंत मारये, देवाचे माये, आमकां पाप्यां खातीर विनोती कर. ह्या उतरांनी आमी मारयेचें मोजोत आमकां मागता, कित्याक काय तिचे ताय देव आपली कृपा आनी अपुरबाय पूर्णपणी दाखयता. तिचे जिविता सारकें खालती आनी ल्हानवीक जिवीत जिवंक आमकां आदार मागता. तर दर दिसाक आमच्या घरांत तेर्साचें मागणें करप खूब गरजेचें. हे मागण्यांतल्यान आमच्या गरिबाची संस्कारणी जाता आनी एकठांय उरता आनी देवाची कृपा मारयेचे विनोतींतल्यान आमचेर देंवन येता. तर आयज आमच्या जिवितांत आयज थावन मारयेचे गूण आपणावन भावार्थान तेर्स करून जेजूचो पाटलोदार जावंक वावुरया.